मनशा खातीर उंचा मोठो व्हडल्या देवा निवडलो निवड सदाया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मिसाचे बलिदानांत आमी मागता आगुस्तो डायस आनी मारिया विक्टोरिया सोजा हांच्या आत्म्या पासत, कासिल्दा पेरेरा हेच्या आत्म्या पासत. ह्या आमच्या भाव भयणाक सासणाचें जिवीत पुनः जिवंत पळोवन मागुया. आजच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचे दीस संभ्रमता जेनिस पो मेल्बा आल्मेदा हेवूय भयणा पासत आमी मागुया. केरी भाशेन आयज पवित्र सभा जो मारी वियानी पाद्रीचो आस्कारी हांचो समरण करता तेन्ना आमी सगळ्या पाद्री पासत मागुया. अदी करून आमचे फिरगोजींत वावुरतल्या पाद्री पासत पादिगार फादर सिप्रियान आनी पातको जोफील ताची पासत आमी मागुया. आनी ह्या दुसरे यादनीक आमचे गोजीन वावरून गेल्यात तांचे पासत मागता आसतना सुपून गेल्या सगळ्या यादनिकां पासतूय आमी मागुया. तांकांय सासणाचें जिवीत बरें ना तांकां भलायकी आनी कोश्टान आडकोडींक सांपडलेले आसात तांकां बुजवण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवाची गरज देखून देवाच्या मोरयांत आमी येता आनी हो देव आमकां साडिना आनी सोडिना. हो देव आमकां पेकोवणी दिता, बरो करता. असल्या भावाटान आमी सगलीं वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. सावार फावटी आमचो भावाट उणो जाला, दुबाव आमचे भितर दिगल्यात म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सर पुरिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो क्रिस्ता क्रिस्ता काकुतो क्रिस्ता
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, भाग्यवन जोहांव मारिया वियानीक तुज्या बऱ्या गोंवळ्याचे परबेन बोल्लोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे पोरचेक सर्गीचे वाटेन चलून व्हरूंक सस्निकायेच्या आनी शाणेपणाच्या शेगुणांनी नेटयलोय. ताचीच देख घेवन आमचे यादनीक जेजू सारके बरे गवळी जावंक आनी तांच्या सांगाताक आमी सगळीं आमच्या बाबा भयणाच्या आत्मीक बरेपणा पासत उर्बेन वावरूंक सासणाच्या आनंदाक पावूंक आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी समी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांक हांव दिवंक सोदतां तें काना देसाची खबर काडूंक मनीस धाड. दर एका कुळांतलो एक मनीस धाड. दर एकलो कुळाचो फुडारी जावन. सर्वेस्पराच्या हुकुमा प्रमाणें मोइजेसान ताका पारांच्या ओरोन्यान सून धाडले. 40 दिसां उपरांत देसाची सोदपूस करून धाडलोले ते परत आयले. पारांच्या ओरोन्यांत काडेक्स म्हणटा थंय ताणें मोइजेसाक, आरोनाक आनी इस्रायलाचे पोरचेक सोदून काडली. ताका आनी सगले पोरचेक थंयची खबर दिली आनी त्या देसान कितें उत्पन्न जाता तें हाडून दाखयलें. तांणी तांकां अशी खबर सांगली, तुमी आमकां धाडलोल्या देसांत आमी गेल्याव. त्या देसांत खरेंच दूद आनी मोव व्हांवता. त्या देसाचें उत्पन्न तें. पूण त्या देसांत रावता तो लोक एकदम बोलिश्ट. शारां बून बोड आसा आनी भोंवती दुर्गां बांदून ती गोट केल्यात. त्या भायर अनाकाची सोंसोत आमी थंय पळयल्या. निगेब प्रांतांत आमेलेकीत लोक रावतात. हितीत, आमोरीत आनी जेबुसीत लोक दोंगरी प्रांतांत रावता. दर्या किनारेर आनी जॉर्दानाचे देगेर कानानकार लोक रावतात. मोइजेसा भोंवतणी जमलोले पोरचेक कालेबान समजायली आनी म्हणलें, आमी वचून तो देस आमच्या ताब्यांत करूया, कित्याक दुबावा विरेत आमी जिखतल्याव. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जबाब दिलो, त्या लोकां कडेन झुजूंक आमचे कडेन गरजेचें ना, कित्याक ते आमच्या वोन बोलिश्ट. हे भाशेन आपूण वचून पळयल्या देसाची ताणें इस्रायलाच्या पुतां दुवांक खोटी खबर दिली आनी म्हणलें, आमी खबर काडूंक गेल्याव. त्या देसाचे मनीस आपल्याच मनशांक खातात. थंय आमी देखले तितलेय मनीस एकदम लांब. खरेंच म्हणल्यार थंय ओरिश्ट आमकां मेळ्ळें. आमी ताचे फुडें सारके तोळ कशे दिसतल्याव आनी ताका तशेंच दिसलें. हें आयकून सगले पोरचेन आपले ताळे उबारून व्हडल्यान बोब मारली आनी ती रात रडोन चालली. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन आनी आरोना कडेन उलोवन म्हणलें, ही नोश्टी पोरजां म्हजेर केन्ना पुर्यान गुणगुणटली. ताका सांग ती म्हजेर गुणगुणटात तें हांवें आयकलां. म्हज्या जिवाच्यान उलयत तो सर्वेस्पोर. हांवें आयकलां त्या तुमच्या घराण्या प्रमाणें हांव तुमकां वागयतलो. लोकगोंतीन केल्ल्या तेन्ना 20 वर्सां आनी वयर आसलोलीं तुमी सगलीं म्हजेर गुणगुणल्यांत. ती तुमकां सोमेस्ताची मुडी ह्याच ओरोन्यान पडटली. सोपूत दिवन तुमकां सांगता, ज्या देसांत तुमकां पावून तिकयतलो म्हूण हांवें सोपूत घेवन भास दिल्या,
त्या देशांत तुमी जेफुनेच्या पुताक कालेबाक आनी नुनाच्या पुताक जोसुवेक काडून भितर सोदचींच नान. त्या देशाची खबर काडून तुमकां 40 दीस लागले. एक दीस एक वरोस कशें धरून 40 वर्सां पर्यान ह्या अरण्यांत तुमच्या पातकांचो बार तुमी वतल्यात आनी म्हाका पाठ करप कितें तें तुमकां समजतलें. हांवें सर्वेस्परान अशें म्हणलें, म्हजेर कोळ पडली ती नोश्टी पर्जा कडेन हांव हे भाशेन चलतलों. ह्या अरण्यान ताचो विनाश जातलो. हांगा तीं सगळीं मोडटलीं. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं म्हणुया. तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ता सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्यां. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली ना. जबाब, तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पूण रोखडीच ताची कोत्तुवां तूं विसरलीं आनी ताची कुशी सोडिनासतना चलूंक लागलीं. अरण्यात आपल्या बोंडवण्याची वाट तांणी दवरली. जोगलान देवाची परिक्षा करूंक लागलीं. जबाब, तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केलीं वोत्तीं कोत्तुबां, कामाच्या देशांत नवलां विस्मितां, तांबड्या दर्यांत अजापांचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारकाक तीं विसरलीं. जबाब, तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भोस करूंक आयतो जालो. राग पेल्यान काडच्याक ताचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस ताणें विंचून काडलेलो. जबाब, तुजे पोचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तरूय म्हजो उगडास कर. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मदेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भार सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोसरून गेलो. आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी हुयेल मारली, सायबा, दावेदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापेट दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन सीस ताचे कोडे अशें परातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेड्या सोशी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली. तिणें मागलें, सायबा,
म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें काण काडूंक सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पोडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेर खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे ओट तुजो भावाट, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आय पवित्र सभा बागेवन जुआ मारिया वियानी हाचें समरण कोत्ता. आनी ताचो उगडास करून आमी सगळे यादनिकां पासत मागता. ताकाच आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताच्या जिविताचेर एक धांवती नदर मारुया. बागेवन जुआ मारी वियानी एक ओकोण काळान तो जल्मांत आयलो. डिफिकल्ट टायम्स, फ्रेंच रेवल्युशन चलतालें त्या काळार तो जल्मल्लो. कुटुंबांत 6 भुरगीं तीं, तो जावन आसा 4थो. आनी गरीब कुटुंबांत जल्मल्लो. तेन्ना क्रिस्तांवांक जाय तो दुमाळो भोगूंक पडटालो. आनी कितें भाशेन यादनिकांक सोंपेपणी मिसाचें बलिदान भेटूंक मेळनासलें. देखून खंयसरूच उक्त्या जाग्यार पयस कोणाचे नदरेक पडना थंयसर खोप घालून मिसाचें बलिदान भेटप, वो कोणाक दिसती पडना तसल्या जाग्यांनी वचून मिसाचें बलिदान भेटप. आनी हो कुटूंब जुआ मारी वियानीचो कुटूंब ह्या यादनिकां सांगाताक बसून मिसाचे भेटेन वांटो घेतालीं. गरीब जाल्ल्यान ताच्या आवय बापायन ताका शिकोवंक जावंक ना. देखून व्हडलो जालो तेन्ना 18 वर्सांची पिरायेचेर जालो तेन्ना ताका दिसलें की आपूण एक यादनीक जावचो. शिकप नासलें देखून ताच्या आवयन ताका एका यादनिकाच्या हातान घातलो. आनी थंयसर ह्या यादनिकान ताका पळयलें एका जायती खुशी आसा यादनीक जावचो, पाद्री जावचो खुशी आसा. ही खुशी पुरी करूंक ताका सिमनारीन घातलो. पूण ताका मुळावें शिकप ना जाल्ल्यान शिकूंक जायती ताका आडखळ जाली. आनी शिकता आसतना जायतीं ताका सोंसूंक पडलीं. किडण्याचीं उतरां आयकूंक पडलीं. आनी सगळे सादे मनान, सगळे ल्हानविकायेन ताणें भोगलें. आनी देवाक जायो देखून तो एक यादनीक जालो. आनी यादनीक जालो उपरांत ताका कोणाकूच नाका तसल्या गांवांत, ज्या गांवांक नांव ना, ज्या गांवांत गरीबसाण आसा, ज्या गांवांत वायटोवें आसा, सगळें मेळें आसा, कोणूच थंयसर वचूंक सोदिना तसल्या गांवांत कूर ऑफ आर्स थंयसर ताका घातलो. आनी थंयसर आमी जाणा ते भाशेन जायतो तांणी बरो वावर केलो. ह्या सगल्या लोकांक जो समाज पयस जायतालो तांकां लागीं दवरिनासलो, हे सगल्या इपोर्जेक ह्या लोकांक ताणें इगोजेंत हाडलीं. तांकां भावार्थ दिलो. आनी हो गांव जो नाका आसलो तो सगल्यांक एक मॉडल विलेज जालो. सगळीं ह्या गांवांक आतां व्हडल्या दर्ज्यान पळयतात. कित्याक जुआ मारी वियानीन थंयसर तांकां भावार्थ दिलो. आनी हो ताचो वावर पळोवन ताका सांगता ते भाशेन ताका एक पावटी कॅनन केलो. म्हणजे हें व्हडलें तांकां आगोस्त्र घालतात, तांकां जोडटी दितात. आनी तेन्ना ताका कॅनन केलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, म्हाका हें आंगोस्त्र नाका, असलें जोडटेचें आंगोस्त्र दिलोलें आसा तें नाका. तें काडून ताणें विकलें आनी दुडू कितें मेवलोलें तें गरिबांक दिलें. आनीकदां ताका नायट ऑफ द इम्पेरल तो केलो. ताका हेंवूय ताका टायटल दिलें, हेंवूय ताका आंगोस्त्र दिलें, तेंवूय ताणें नाकारलें. कित्याक
हे टॉयज म्हणटा हे जावन आसा देवा मुखार घेवन वचून म्हाका रिवॉर्ड मेळचो ना, असलें घेवन म्हाका मान मेवचो ना. देव म्हाका विचारतलो तुका तरी जोड्टी मेळ्ळ्या, तुका तरी रिवॉर्ड मेवला जाल्यार म्हजे मुखार आनी कितें मागता. आनी असल्या सादेपणान तो जियेलो आनी ताणी बावाट पोरजेक दिलो. साबार लोक ह्या गांवांत केन्नाच पावों दिवंक सोदिनासलोलीं तीं थंयसर येतालीं, मागणी कोत्तालीं आनी जोवामारी व्यानी वरवीं बरी जावन वेतालीं. आनी हे नदरेन आयच्या वाचपान आमी हेंच पळयता. कानाची वस्तोरी, भायर आयलोली वस्तोरी, भायर आयलोलो गांव, जंयसर तांकां मान ना, जंयसर तांकां कांयच मेळना, जंयसर तांकां रिस्पेक्ट ना, समाजान तांकां भायर आयलोली म्हूण पळयतात. ती एक वस्तोरी जेजू मुखार येता आनी आदार मागता आनी बावाटान मागता. देखून जेजू तिचो बावाट पळयता आनी तिचे दुयेक बरी कोता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी असले गोतीक सांपडटा सगलीं, आमी सगलीं बरी अशीं न्हय. आनी आमच्या जिवितान जण एक एकल्याच्या जिवितान आमी भितर गेलीं जाल्यार आमचें भितर कितलें वायट आसा जें देवा मुखार आमकां वचूंक पासून तांक कशी ना हें आमच्या जिविताचेर नदर घातली जाल्यार. पूण देव आसा आमकां बरो करूंक, देव आसा आमकां बेकोणी दिवंक, देव आसा आमकां सगल्या ह्या मेळ्ळेपणांतलो आमकां वाटावंक, देव आसा आपल्याचो सांगात आमकां दिवंक. जे भाशेन हे वस्तोरेन वचून सगल्या आपल्याक कोणूच पातेना तेन्ना पासून जेजू मुखार गेली आनी जेजून तिचे दुवेक बरी केली. जे भाशेन जुवामारी वियानीन ज्या खंयच्या गांवांत वचून, ज्या गांवांक नांव नासलोलें, कोणूच वचूंक सोदिनासलो, थंयसर वचून तांकां बावाट दिलो. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितान देवा मुखार येवन आमी बावाटान वाडूंक, देवाचे कृपेन वाडूंक, समाज आनी संवसार आमकां पयसायता तेन्ना पासून देवा मुखार आमी येवन आमकां पेकोणीक घेवंक, सगल्यांक आदार आनी बळ घेवन जुवामारी बियाण्याची विनोनीन मागुया. अशें जावं. वेदीचे उंड्या सोबे बेटोवनेक आमी हें गायन गावुया. C40 540 C43 पेज 46. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेवन. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा,
तुज्या भाग्योताच्या उगडासाक हो येवन समर्पूंक तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवंक सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पो तुमची सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळें सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, जो आमारी व्यानी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभे तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां दे दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीस परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो घोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनोवचोवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सरवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मनाचो आनी पुनोवचोवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसावलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनू जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाचोय काकलूत कर. कितें भाशेन सोंपून गेल्या सगळ्या याज्ञिकां पासतूय आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये बागयोन जुजय तिच्या पतीच्या सांगाती बागयोन दोन भुतां आनी सर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव आमकां आदार दिवंक लागींच आसा. सगळें उक्तें मन घेवन बाबाटान ताचे सशीं वचूंक आनी मागूंक उसरी करपा दी म्हूण जेजून शिकयलेलें मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठायज भलायकी पेकोवणी आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलो दी. सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्या चेसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे तराच वट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. हो तो जेजू आमचो गवळी सांडलेल्या शेळ्यां सोशी वेता आनी तांकां बुजवण दिता. हो जेजू आमचे सोशी येता. सगल्या भावाठान विस्वासान ह्या जेजू घेता ती सुभागी. सम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेकाच तरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू बऱ्या गोंड्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन गावुया. D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, बाग्यो जो आमारी वियानी तुझे आनी पवित्र सभेची विस्वासीपणान सेवा चाकरी केल्ली. सासणीक संसाराचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलूंक, तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवन मारी, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर आमी करतल्या म्हणून भास दिता. पदवेदार माये आमकां हे उपकार जडून दी. भायल्यांचेर सोय करून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सबूर मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जिवीत.
सदांकाळ आदार दितली माये आमचे पासत विनोदी कोर. जमातीचे प्रार्थन. या सौम्य जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरान उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिची उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. जिव्यान सांबाळ, मोरतल्यांत पाव, ताळ्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गरजांनी मागणी. हे आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्नां संकश्टां ही आमची निर्बाग काडलेले खुरीस. ह्या उचोण्यांनी आमची दोयन जतन कर. तुज्या पुताच्या पुस्तान आमचे मोग मिटावन मोगान आनी सस्तिकायेन सगळें सोसून आदार दी. बावट्याची मागणी. मागुया आमच्या बाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राजकारभारांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशें एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवोशें कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी पोरमोणी आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस भाव भयणीच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुजे स्वताचो उजवाड पळयचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्या आमच्यो काशाव गरजो आमच्या आदाराचे मायेताय घालुया. बावटाचे मागणी. हे आदाराची माई, तूं ग्रेस तशी उदार देवाची सोड देणी तूं आमकां वाडटाय. आमांक दुसऱ्याची तूं राखण कर. क्रिस्ताच्या आमच्या पातकाचें बोगसणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्बारगी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदां शेवट पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेऱ्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माई. आतां आनी सोमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वपूंक दिवया. नमान पेन बोलले सगळीं आनी सगळ्यांचो पुजेचो वायगती मारी देवाची माये आमकां विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
आमचे पासत विनंती कोर ए देवाची वागीवन माये क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. या सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें मारीक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांत तुजे आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगूं दी. आमेन. पिढी वतांक आशिर्वाद. हे सौम्या कुडी अस्कोतायेन कोसळटल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कोर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावंक वेगीच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाताक आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शेवटाचें गायन गावुया. नोमान मारिये टी 30 आनी 7 पान 219 T 37 पेज 219.